नमस्कार. आज 14 नोव्हेंबर. आयच्या दिसाचे औचित्य साधून हो जो दीस आसा तो आमी वर्ल्ड डायबिटीज डे म्हणून मनयतात. आनी ह्या दिसाचें महत्व कितें, त्या दिसा खातीर आमी कितें करूं शकता आनी डायबिटीज सारखे जे दुयेंसां आसा जे जगभर पसरतात, जेन्ना आमी म्हणटा की भारत हो जगाचो कॅपिटल म्हणजे राजधानी आणि गोंय ही भारताची राजधानी. सो अशा एका क्रुशियल वेळाचेर जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना म्हाका दिसता की हें दुयेंस जर आळाबंद हाडटलें जाल्यार आमच्या सगळ्यांचें योगदान म्हत्वाचें आसा. तें फक्त दोतोरांचें काम अशें न्हय, तो टिचर आसूं, फार्मर आसूं, फार्मासिस्ट आसूं, कोणूय आसूं, ह्या सगळ्यांनी मेळून आमी ह्या दुयेंसा विशीं लढो दिवचो पडटलो. कारण ते आतां जर स्टॅटिस्टिक्स पळयत जाल्यार ते म्हणटा 1:4 म्हणजे प्रत्येक चौथ्या मनशाक डायबिटीज जाल्या किंवा जावपाची आसा अशी परिस्थिती आसा. अशा भिरांकूळ वेळार म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी जागृत जावप आनी जागृत रावप खूब म्हत्वाचें आसा. आनी ह्या नदरेंतल्यान जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आज स्टुडियोन म्हजे बरोबर आसात डॉक्टर वैभव दुकळे, डॉक्टर प्रितम कळंगुटकर आनी डॉक्टर तेजस कामत. ह्या तिगांयचो डायबिटीज ह्या विशया वयलो तज्ञ आसा ते तिगूय जाणां आनी तांचो अभ्यासूय खूब आसा, तांचें योगदानूय खूब आसा. आनी म्हाका दिसता आयज हो खूब म्हत्वाचो दीस आसा कारण म्हजे कडेन 3 सुपरस्टार्स आसात हे ह्या विशयाचेर काम करपी. सो जेन्ना आय कॅन से त्रिमुर्ती. सो जर हे त्रिमुर्ती एकठांय आयले तेन्ना सगळ्यांनी आमी तांच्या बरोबर योगदान दिवपाक जाय आनी आमचें योगदान खूब म्हत्वाचें आसा. तेन्ना आनी चड फुडें वचनासतना डायबिटीज हो विशय जेन्ना आमी पळयता तेन्ना ताचेशे मिथ्स म्हणजे लोकांचे समज आनी गैरसमज ह्या साद्या विशयाक धरून आमी आज फुडें वता. तेन्ना म्हाका दिसता डॉक्टर वैभव, सगळ्यान पयलीं हांव तुमकां विचारतां की डायबिटीज आनी प्री डायबिटीज हो जो आमचो एक नवो कॉयन केल्लो शब्द आसा. कारण प्रत्येक जाणां म्हणटा की नो यू आर प्री डायबिटीक. सो वॉट इज डायबिटीज, वॉट इज प्री डायबिटीज आनी ब्लड शुगर लेवलाचेर तुमी खंयच्या हाचे पातळीचेर बाबा म्हणटा हो प्री डायबिटीक आसा किंवा हो डायबिटीजा पासून पयस आसा? डायबिटीज म्हणल्यार जाका आमी गोडे मुताचे दुयेंस म्हणटा कोंकणीन, हाचो प्रमाण वाडत आसा. आनी हाजे आमी समज उल्लेख केलो जाल्यार ते एक प्रोटीन मेटाबॉलिझम, फॅट मेटाबॉलिझम, कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम म्हणल्यार ते एक मेटाबॉलीक दुयेंस. पूण जेन्ना आमी ताजी निदान करूंक जाय तेन्ना आमी फक्त साकर म्हणल्यार ब्लड ग्लुकोज हे तपासून ताजो निदान करता. आनी तातूंत एक प्रत्येक हाका एक लेवल आसा. सो जेन्ना उपाशी पोटाची शुगर 126च्या वयर आसा किंवा 2 वरां ग्लुकोज पिवन 75 ग्राम ग्लुकोज पिवन 2 वरांनी केली आनी 200 वयर आसा किंवा एक HbA1c म्हूण टेस्ट आसता तो 6.6च्या वयर आसा, 6.6%च्या वयर, तेन्ना आमी ह्या मनशाक डायबिटीज जाल्या अशें म्हणटा. आतां डायबिटीज जावच्या पयलीं अकस्मात काय जायना, ताच्या पयलीं आनी थोडो काळ, अल्प काळ आसूं दीर्घ काळ आसूं, थोडो तेंप एक मनीस ताजे प्रोसेसान आसता आनी तेन्ना त्या स्टेजीक प्री डायबिटीज म्हणटा. सो जेन्ना उपाशी पोटाची शुगर 100 वयर आसा किंवा 2 वरांनी जेन्ना शुगर तपासता 140च्या वयर आसा किंवा HbA1c 5.7च्या वयर आसा तेन्ना ताका प्री डायबिटीज म्हणटा. म्हणल्यार डायबिटीज अजून जावना आनी हो फेज खूब म्हत्वाचो कित्याक आतांच सगळे प्रयत्न केले जाल्यार आमी फाटीं पावल घेवंक शकता. सो रिवर्ट करूं शकता. येस. सो हो जो मदलो जो पिरियड आसा तो खूब म्हत्वाचो आसा. सो आनी ह्या म्हाका दिसता ह्या झोनान खूब लोक आसतले. येस. कारण रादर दॅन डायबिटीज तो डायबिटीज जावपाची शक्यता आसा अशे लोक बरेचशे आसतले. सो आनी महत्वाची गोष्ट अशी आसा की आमी ते रिवर्ट करूं शकता. सो डॉक्टर म्हाका दिसता हो खूब महत्वाचो मुद्दो आनी महत्वाचो मेसेजूय आसा. ह्या दुयेंसा कडेन आमी जेन्ना फुडें वतात तेन्ना दुसरो एक महत्वाचो प्रश्न आसा की हांवें जशें सुरवातीकच सांगलां की गोंय ही देशाची कॅपिटल आसा, भारत ही जगाची कॅपिटल आसा. तर एक सादो प्रश्न सगळ्यांच्याच मनान येता की आमी म्हणटा की आमी भारतान कितकेशे लोक उपाशी आसा, गरीब आसा, हें आसा तें आसा, मागीर इतको हो प्रमाण वाडपाचें कारण कितें? डॉक्टर प्रितम, म्हाका दिसता तुमी हेचेर चड उजवाड घालूं शकतले. तुम्ही म्हणले ते सारके. ऑलमोस्ट इन इंडिया आतां 100 मिलियन्स डायबिटिक्स जावन आयल्यात. तेतून गोंयांक ऑलमोस्ट 26% आर डायबिटिक्स आणि प्री डायबिटीज जे डॉक्टर वैभवान मेन्शन केले ते ऑलमोस्ट 30% ऑफ गोवन्स आर प्री डायबिटीक. म्हणजे तुवें तर 10 लोक एक लायनीन बसयले गोंयकारांक, एक मनीस सोडून तुका डायबिटीज नाल्यार प्री डायबिटीज असो मेळटलो. आतां तेजें चडशें कारण कितें? आतां अर्बन एरियाज म्हणजे सिटी एरियाज तुमकां ते चड दिसून येता, पूण गोंयांक चडशे सिटी एरियाज अशे गांव अशे उरूना. थंय तुका रॅपीड लायफस्टायल म्हणजे फास्ट चल्लां सगळें, कोणाक एक्सरसायज करपाक वेळ ना, भायलें खावप चड जाता, जंक फूड खावप चड जाता. आतां तेजें मूळ कारण पळोवपाक गेल्यार स्कुलांनी सुद्दां आतां एकेडमिक्साक चड म्हत्व दितात, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कमी दितात. इफ यू लूक एट देयर टिफिन्स, मदर्स आर वर्किंग म्हणून तांकां घरचें जेवण दिवपाक वेळ नासता म्हूण चडशे कितें चिप्स नाल्यार नाचोज आर फावंड इन द टिफिन्स. सो दीस इज वेर इट स्टार्ट्स अर्ली. आनी तेजे बरोबर तुका इजी एक्सेस ऑफ स्विगी
सो दीज आर द रिजन्स ताका लागून हे प्री डायबिटीज आनी डायबिटीज खूब वाडत चल्ला. सो बेसिकली आमची जी लायफस्टायल आसा ती एक अशा विशिश्ट हातून मोडण्याचेर पावल्या की आमकां घरचें जेवण किंवा आमचो एक्सरसायज हें सगळें कमी जाल्ल्या कारणान आज डायबिटीजचें प्रमाण वाडत आसा अशें तुमचो निश्कर्श आसा. डॉक्टर हें सगळें जाल्या उपरांत आतां कोणूय मनशाक आतां हें आमी उलयलें की डायबिटीज कितें, प्री डायबिटीज म्हणजे कितें. आतां प्रत्येक मनशाक एक मनान एक आतुरता आसतली की हाचे सायन्स एंड सिम्पटम म्हणजे चिन्ह आनी लक्षणां कितें आसतलीं. म्हाका दिसता डॉक्टर तेजर तुमी हाचेर मातसो उजवाड घालचो. येस. सो पयलें म्हणजे डायबिटीज आमी समजूंक जाय इज अ व्हेरी बॅड डिजीज टू हॅव. ताजी कॉम्प्लिकेशन्स खूब डेडली आसूंक शकता, प्रत्येक ऑर्गन्स डॅमेज करपाक शकता. सो डायबिटीज अर्ली आयडेंटिफाय करप खूब इम्पॉर्टंट जाता. आतां खुबशे पेशंटांक, चडशे पेशंट डायबिटीज जे जाता, खूब शुगर वाडटा 250-300 जाल्या उपरांत तांकां वेट लॉस जावंक लागता. सो 3-4 मोस्ट इम्पॉर्टंट सायन्स एंड सिम्पटम्स डायबिटीजचे एक वेट लॉस. जर कांयच कारण नासतना सगळो डायट सारको आसा, वॉकिंग एक्सरसायज सगळी तशी आसा, कांय कारण नासतना जर अकस्मात वेट लॉस जावपाक लागलो जाल्यार एक डावट येता ह्या पेशंटाक डायबिटीज जाल्या काय ना. सो हे एक लक्षांत दवरूंक जाय. दुसरें पॉलियुरिया म्हणजे परत परत मुतूंक जावप. रातचे तो पेशंट 1-2 पयलीं न्हिदतालो, आतां 2 उठटा मुतूंक. तान खूब लागता, पॉलिडिप्सिया तान लागप, ताळो सुकून आयिल्ल्या भशेन जाता, आनी पॉलिफेजिया भूक खूब लागप. ही 4 इम्पॉर्टंट सायन सिम्पटम्स आसा डायबिटीजची. वेट लॉस, तान खूब लागप, मुतूंक परत परत जावप आनी भूक खूब लागप. चडशे पेशंट हे सिम्पटम्स घेवन येता. आजकाल यंग पेशंट्सान डायबिटीज खूब जाता. जंय आमी पळयता यंग एक फिमेल नाल्यार मेल प्रायवेट पार्ट इन्फेक्शन्स घेवन येता. शुगर जेन्ना बॉडीन 200 क्रॉस जाता मुतांच्यान भायर सरपाक चालू जाता. सो मुतान शुगर असल्या कारणान थंय फंगस इन्फेक्शन जावंक लागता. सो प्रायवेट पार्ट इन्फेक्शन्स, तो आपल्या फॅमिली डॉक्टरा कडेन वता, डॉक्टर सांगता रे शुगर ना मरे, टेस्ट करून पळय ताका शुगर सांपडटा. बाकीची खूब फ्रोझन शोल्डर, खुबशे पेशंट शोल्डर दुखता किंवा मुवमेंट सारको ना, ऑर्थोपॅडीक डॉक्टरा कडेन पावता. तो म्हणटा रे डायबिटीज चॅक करून पळय ताका डायबिटीज सांपडटा. पांय मुयोंक लागप, सून जाल्ल्या भशेन जावप, दोळ्यान मातशे विजन प्रॉब्लम जावंक लागप. सो आफ्टर 30-35 जर अशें कितें सिम्पटम्स आसा जाल्यार सगळ्यान पयलीं डायबिटीज वचून चॅक करची. शुगर आसा जाल्यार आपल्या डायबिटॉलॉजिस्टाक किंवा आपल्या फॅमिली डॉक्टराक कन्सल्ट करचो फुडें मॅनेजमेंटाक. एक म्हत्वाची गजाल हांव हांगा सांगूंक सोदतां, ऑलमोस्ट 50% पेशंट्स कांयच सायन्स एंड सिम्पटम्स जायना. डायबिटीज त्या खातीर आमी सायलंट किलर म्हणटा, तो कळनासतना मारून उडयता. सो त्या खातीर रेकमेंडेशन्स आसा की आफ्टर अ सर्टन एज, जे फुडें आमी उलोवपाचें आसा, एक रेग्युलर चॅकअप करप, वन्स इन अ इयर शुगर टेस्ट करून पळोवप खूब गरजेचें आसा. सो बेसिकली तुमच्या मता प्रमाणे हें तुमकां सायन्स एंड सिम्पटम दिसतलेच अशें ना. दिसतले तातूंत कॉमन कितें आसा तें तुमी सांगलें, प्रायवेट पार्टाचें इन्फेक्शन आसूं शकता, फ्रोझन शोल्डर आसूं शकता, किंवा वेट लॉस, किंवा जाका ताण चड लागता, भूक खूब लागता ताका, आनी वेट लॉस हें सगळें आसा. ह्या सगळ्याच्यार तुमकां जर अशीं चिन्हां किंवा लक्षणां दिसलीं जाल्यार तुमी ताबडतोब डॉक्टराचो सल्लो घेवप खूब म्हत्वाचें. रादर दॅन ना मातशी लागता आसतली हें तें अशें करून सेल्फ एनालिसीस करप ना, सेल्फ डायग्नोसीस करप ना. डॉक्टर जेन्ना आमी ह्या दुयेंसा कडेन पळयता किंवा हो जो मॅग्निट्यूड ऑफ द प्रॉब्लेम पळयता तेन्ना म्हाका दिसता एक म्हत्वाची गजाल अशी आसा की एक स्क्रिनींग टेस्ट आसपाक जाय. जर स्क्रिनींग टेस्ट आसपाक जाय म्हणजे एक रेग्युलर आमी चॅकअप करपाक जाय. जाल्यार कोणें करप, केन्ना करप, कितक्या कालांतरान करप हाचेर मातशें तुमी आमकां विस्कटान सांगात. सो अशें जेन्ना डायबिटीजा भशेन जेन्ना दुयेंस आसा जाका केन्ना केन्ना सिम्पटम्स नासता आनी जर 10 वर्सां मनीस तपास नासतना उरलो डायबिटीज जाल्यार ताचे जे गुंतागुंत आसा ती चड प्रमाणान जातली. सो त्या खातीर बेगीन कळिल्लें बरें. आतां बेगीन म्हणल्यार कितें, ल्हान भुरग्याचें काय आमी चॅक करचें ना. सो ताजे एक गायडलायन्स आसा. आनी आतां आमी पळयता दिसान दीस आमकां कमी कमी वयाचे लोक पेशंट येता जे पयलीं 50 60 जाताले तेच दुयेंस आतां 30 35 जाता. सो एज ऑफ नाव आमी एक कट ऑफ घेता 35 वर्साचेर. जेन्ना आमी 35 वर्साचेर पावता आनी कांयच आमकां त्रास ना जाल्यार एकदां शुगराचो निदान करपाचो. आनी हे सोंपे टेस्ट, एक फास्टींग शुगर जशी उपाशी पोटाची शुगर चॅक केली, एक ब्लड टेस्ट, तो सिंपल ब्लड टेस्ट, अशें न्ही की खूब कॉम्प्लिकेटेड व्हडलो टेस्ट, खूब म्हारग टेस्ट असोय न्ही. आनी तातूंत समज कांय मेळना जाल्यार 3 वर्सांनी आमी चॅक करूंक शकता. जर कितें मेळ्ळें प्री डायबिटीज जाल्यार 3 ते 6 म्हयन्यांनी ताजो निदान करचो पडटलो. आतां थोड्यांक जर लठ्ठपण आसा, ओबेसिटी आसा, किंवा तांच्या फॅमिलीन बेगीन डायबिटीज जाल्या, किंवा दुसरे कितें दुयेंस आसा जशें की PCOS आसा, दुसऱ्यो कसल्यो गुळयो घेता जातून साखर वाडूंक शकता जाल्यार बेगीन तपासणी करूंक जाय. आतां सगळे गुरवार बायलांचे नॉर्मलीच शुगर आमी तपासता, कित्याक 1 in 10 प्रेग्नन्सीजान प्रेग्नन्सीची जेस्टेशनल डायबिटीज जी म्हणटा ती जाता. सो हे स्पेशल सिट्युएशन्सान आमी ते तपास बेगीन करूंक शकता. नाजाल्यार 35 वर्साचेर म्हाका दिसता एक शुगराचो तपास केल्लो बरो.
अच्छा, म्हणजे 35 वर्सां पिराय जातकच प्रत्येक मनशान, दादलो असो वा बायल, ताणें आपले ब्लड शुगर लेवल चॅक करून घेवप आनी मागीर त्या प्रमाणे जो रिपोर्ट येता त्या प्रमाणे कालांतरान ठरोवपाचें बाबा हाका परत परत करपाची गरज आसा काय बाबा ही इज ओके, म्हणजे व्हेरी मच बिलो द बॉर्डर लायन. सो हो खूब म्हत्वाचो मेसेज आसा, कारण आमकां कितें दिसता 35 इज अ व्हेरी यंग पर्सन आनी आपल्याक आनी कितें जातलें. सो अशें म्हणून कोण हाचेर लक्षच दिना. 99% लक्ष कोण टेस्टच करपाक वचचे ना. डॉक्टर, आमी ह्या दुयेंसा कडेन पळयतना एक टॅक्निकल एकेडॅमीक क्वेश्चन जाका हांव म्हणटा किंवा एकेडॅमीक ट्विस्ट म्हणून येता, हातूंत टायप 1 आनी टायप 2 म्हणून आसता. हे टायप 1 म्हणजे कितें आनी टायप 2 म्हणजे कितें, हे कशे फरक करतात हाचेर मातशें तुमी उजवाड घालचो. करेक्ट. सो डायबिटीज इज अ डिजीज ऑफ द पॅनक्रियास. आतां पॅनक्रियास जी आसा इट इज एन ऑर्गन, तेतूंतल्यान इन्सुलीन तयार जाता. आतां टायप 2 डायबिटीज जी आमी म्हणटात ती 95% ऑफ द पॉप्युलेशन तांकां टायप 2 आसता. ती चडशे लोकांक अशे ओवरवेट जावन, लायफस्टायल चेंजीस जावन, फॅमिली हिस्ट्री आसा तांकां चड जाता. तातूंत कितें जाता, पॅनक्रियासाची इन्सुलीन करपाची क्षमता मातशी कमी जाता. सिंपल वर्ड्स, आमची इन्सुलीन फॅक्टरी सारकी काम करिना. थोडे प्रमाणान तयार जाता पूण टोटली जायना. म्हूण तें दुयेंस आमच्यांनी गुळयांनी बरें करूं येता. विथ लायफस्टायल चेंजीस, विथ मेडिकेशन्स ते बरें करूं येता. दुसरें आसा टायप 1. पयलीं आमी ताका चायल्डहूड डायबिटीज म्हणटाली, चडशे भुरग्यांक दिसून येताले. पूण आतां ते इन यंग टिनेजर्स एंड एडल्ट्स ऑल्सो आतां ते दिसून येता टायप 1 डायबिटीज. तातूंत कितें जाता, आमची जे स्वताची बॉडीक एंटीबॉडीज असतात ते पॅनक्रियासाक टार्गेट करतात आनी दे डिस्ट्रॉय द बीटा सेल्स ऑफ द पॅनक्रियास. म्हणून कितें जाता, आमची इन्सुलीन फॅक्टरी टोटल बंद पडटा. म्हणजे स्वताची इन्सुलीन तयार करपाची क्षमता ना. इफेक्ट कितें जाता, डॉक्टरा कडेन एकच उपाय आसा, तुमकां इन्सुलीन दिवपाचो, गुळयांचो, तेजेर कांयच उपाय जायना इन टायप 1 डायबिटीक्स. सो ती एक लक्ष दवरपाची खबर की गुळी कितल्यो घेतल्यो टायप 1 डायबिटीज बरी करूं शकनात. इन्सुलीन इज द ओनली की इन टायप 1 डायबिटीक्स. सो अशा सिच्युएशनान जेन्ना इन्सुलीन घेवपाची गरज आसता तेन्ना म्हाका दिसता आनी चड फाटीं फुडें विचार करनासतना ह्या दोतोरा कडेन वचूं काय हें करूं काय तो मंत्रिका कडेन वचूं काय त्या गाडये कडेन वचूं अशें करनासतना योग्य दोतोरा कडेन वचा, योग्य वखद घेया आनी टायमार बेगीन बरें जायत. आय थिंक दॅट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट वर्ड किंवा क्लू वर्ड अशें आमचें म्हणून येता. कारण लोक अशें करतात, ताका मेडिसीन घेवता आनी कितें करतात, ना म्हणटा आतां आय एम नॉट अगेन्स्ट एनीबडी, होमिओपॅथी घेता म्हणटा, आयुर्वेदीक घेता, ना आमच्या कोण झाड पालो दिता म्हणटा, नाल्यार कारेलाचो ज्यूस घेता म्हणटा, किंवा नाल्यार हेचे जामुनाच्यो बियोचो फोडून खाता म्हणटा. आय एम नॉट अगेन्स्ट एनीथींग, बट यू हॅव टू गो फॉर अ रायट अप्रोच टू किल द रायट वेपन. बरोबर, तुमचे कडेन जर योग्य वेपन आतां जाल्यार तुमी दुश्मनाक मारूं शकतले. तुमी घरा कडेन रावल्या ना आपूण ताका असो मारतलो तसो मारतलो अशें करून कोणूच मरचो ना. डॉक्टर, जेन्ना आमी ह्या दुयेंसा कडेन पळयतात तेन्ना आनी एक सगळ्यान गंभीर गजाल ही आसा की एज डॉक्टर वैभव हॅज सेड की हें दुयेंस आज फक्त जाणट्यांचें दुयेंस उरूंक ना, तें भुरग्यांकय जाता आनी तरण्या पिरायेच्या लोकांक चड जाता. जेन्ना आमी म्हणटात तरण्या पिरायेच्या लोकांक भुरग्यांक चड जाता तेन्ना एक म्हत्वाचो दोश्ट आमच्या लक्षांत येवपाक जाय. आज भारत देशान वी हॅव द मॅक्झिमम यंगेस्ट पॉप्युलेशन आनी ही यंग प्रोडक्टीव पॉप्युलेशन जेन्ना ह्या दुयेंसाचे बळी पडूं शकता किंवा बळी पडटात तेन्ना इट इज अ रियली मॅटर ऑफ कन्सर्न. म्हाका दिसता डॉक्टर तुमी मातसो हाचेर आमकां सांगचें की हे जे यंग लोक आसात तांकां डायबिटीज जावपाचें कारण कितें. सो दोतोर, तुमी खूब म्हत्वाचो प्रश्न विचारलो. हांव जेन्ना एक 20 वर्सां फाटीं इंटर्नशिपाक आशिल्लो, आमी जेन्ना पळयताले पेशंट पळोवंक चालू केल्ले तेन्ना म्हाका दिसता डायबिटीज म्हणल्यार चडशे 40, 45, 50 वर्सांचेच लोक येताले. एक मॅक्झिमम आमकां 30-35 व्हेरी रेअर दिसताले. पण आज जेन्ना आमी हांगा प्रॅक्टीस करता ऑलमोस्ट एवरी डे, आनी चडशे पेशंट जेन्ना आतां येता 20-30 वर्साच्या मदीं खूब पेशंट येवपाक लागल्या जाका 20, 25, 30 वर्सांचे डायबिटीज जाल्या. आनी अशे अजून अशे पेशंट येता आजकाल चड जे टीन ते 15-16 वर्सांचेर, जे आमी पयलीं एका टायमार 15-16 वर्सांचेर टायप 1च चडशे कन्सिडर करताले. पूण आज टायप 2 यंग टीन एज पॉप्युलेशनान खूब वाडपाक लागल्या. हाची कारणां डॉक्टर प्रितमान ऑलरेडी सांगल्या. रॅपीड अर्बनायझेशन, डायट सारको ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्विगी हांगाच्यान फास्ट फूड खावप, सॉफ्ट ड्रिंक्स खूब जाल्या, कॅलरी इंटेक, पेस्ट्रीज, आयस्क्रीम्स खूब वाडल्या. जाय तेन्ना घरान बसून जाय तेन्ना ऑर्डर करूंक मेळटा. सो रॅपीड अर्बनायझेशन, कंप्लीट लायफस्टायल चेंज, एक्सरसायज कांय ना, ओबेसिटीचे लठ्ठपणाचें प्रमाण वाडलां, स्ट्रेस वाडला. ल्हानपणान स्कुलाचो स्ट्रेस, पास जालो काय फेल जालो, बरे मार्क पडले काय ना, मागीर जाय ते हे क्वॉलिफिकेशन मेळ्ळें काय ना, मागीर लग्न जालें काय ना, मागीर बायल सारकी मेळ्ळी काय ना, आनी मागीर घरान झगडी जाता काय ना. सो लायफ इज फूल ऑफ स्ट्रेस. सो ऑल दीस फॅक्टर्स आर कॉन्ट्रिब्युटींग टू अर्ली ऑनसेट टायप 2 डायबिटीज.
सो म्हाका दिसता सगळ्याच जो इंटरव्यू पळयतात आनी अर्ली ऑनसेट टायप 2 म्हणजे कितें हें जाणून घेवपाची गरज आसा आनी हे कशें कोणाक रिस्क आसा कोण हे पेशंट कशें आयडेंटिफाय करचे जे रिस्क आसा. सो 3 म्हत्वाचे हे याद दवरूंक जाय. एक हो पेशंट ओबीस किंवा ओवरवेट आसता, लठ्ठपणा आसता, ताच्या आवय किंवा बापायक डायबिटीज आसता, फॅमिली हिस्ट्री, आनी टिपिकली तांकां एखॅन्थोसीस जे आमी मेडिकल टर्म एखॅन्थोसीस म्हणटा म्हणजे सिंपल ताच्या फाटल्यान मान पयली जाल्यार काळे पॅच कशे दिसता म्हणजे इन्सुलीन रेजिस्टन्स आसा ताच्या बॉडीन. अशे जे कोण पेशंट आसा ओवरवेट किंवा ओबीस, आवय बापायक डायबिटीज आनी फाटल्यान नेक मातशें काळें जाला, ताणें स्पेसिफीक काळजी घेवंक जाय. आपलो डायट सारको डायबिटीज जावचे पयलींच म्हणजे तो भुरगो ऑलरेडी रिस्क आसा ताका अर्ली ऑनसेट जावपाचें. डायट सारको मॅनेज करचो, वेट मॅनेजमेंट ट्राय करचें, रेग्युलर फिजिकल एक्सरसायज करची, हातून तो प्रिवेंट करपाक शकता. व्हेरी इम्पॉर्टंट, जाका डायबिटीज अर्ली जाता ताका कॉम्प्लिकेशन सुद्दां बेगीन जाता आनी भयानक कॉम्प्लिकेशन जाता. सो त्या खातीर हाचेर म्हाका दिसता फोकस करपाची गरज आसा. बरोबर. हो ज्या जाग्यार तुमी सोडला तोच जाग्यार आमी सुरू करूया. डॉक्टर वैभव, आतां डॉक्टरान सांगला, डॉक्टर तेजसान, की जांकां कॉम्प्लिकेशन जाता ते मातशे खूब एट रिस्क आसा. कारण डायबिटीज पर से डायबिटीज जालो म्हणचेच ताका कॉम्प्लिकेशन जालें अशें न्हय, पण जाका कॉम्प्लिकेशन जालें ताचे बरेच म्हणजे साद्या भाशेन हाल कुत्र्याक नाका अशें म्हणप म्हणजे आय शूड नॉट से दीस वर्ड, पण अशी परिस्थिती जाता केन्ना केन्ना. सो हें डायबिटीक कॉम्प्लिकेशन्स कितें आसतात तें मातशें तुमी म्हाका विस्कटून सांगात. सो डायबिटीकचे कॉम्प्लिकेशन्सा बद्दल उलोवचे पयलींच लोकांक सांगूंक सोदता की हे सगळे कॉम्प्लिकेशन्स आमी टाळूंक शकता. म्हणजे अशें न्हय की हे जे आमी आतां उलयतले ते लोकांक भिवोवपाक. करेक्ट. सो डायबिटीज जाली म्हळ्यार पयलींच भिवंक जायना की हे आपल्याक जातलेच. हे सगळे टाळूंक शकता जर नियमीत प्रमाण आमी सगळे केले, व्यायाम केलो, आहार पाळ्ळो, वखदां घेतली, चॅक केले, शुगराची तपासणी केली आनी सगळे बरे भशेन दवरले जाल्यार हे सगळे कॉम्प्लिकेशन टाळूंक शकता. बरोबर. सो तरेतरेचे कॉम्प्लिकेशन आसा. प्रत्येक अवयवाक शुगर जेन्ना सातत्यान वाडून आसा तेन्ना ती त्रास करूंक शकताच. पूण मेन म्हणल्यार दोळे, सो रेटायनोपथी जी म्हणटा आमी. दुसरें म्हणल्यार किडनीचे दुयेंस. तिसरें म्हणल्यार नर्व्स म्हणल्यार तंत्रीक म्हणटा ताका, तंत्रिका. आनी ते नर्व्स जेन्ना जाता तेन्ना न्युरोपथी जाता. आतां न्युरोपथी जाले की पांयांक स्पर्श आसा तो कळना, कितें घावो आसा जाल्यार कळना, कितें तोपलें जाल्यार कळना, आनी पांयांक फूट इन्फेक्शन जावंक शकता. आनी हाज्याकूय चड मुखेल म्हणल्यार हृदयरोग. हृदयरोगाचो आतां प्रमाण गोंयांत खूब प्रमाण वाडला आनी तो मेन ताचो मुखेल कारण म्हणल्यार डायबिटीजाचो प्रमाण वाडला. आनी डायबिटीज आमी म्हणटा इज इक्विवेलंट टू अ हार्ट डिजीज, म्हणल्यार इट इज अ कार्डियक इक्विवेलंट. सो हे दोनी हांकां लिंक आसा. सो वी हॅव टू टॅकल द रूट कॉज, म्हणल्यार जे मूळ कारण आसा ताका आमी पयलीं समज हे केले जाल्यार आमी हे सगळे गुंतागुंत टाळूंक शकता. बरोबर. एक म्हत्वाचो म्हणजे टेक होम मेसेज अशें म्हणू शकता की डायबेटीक कॉम्प्लिकेशन जे जावं शकता, जशें आतां सांगलें डॉक्टरान, ते सगळे आमी टाळूं शकतात जर आमी योग्य आहार किंवा योग्य पद्दतीची लायफस्टायल एडॉप्ट केली जाल्यार. तेन्ना आतां ह्या प्रश्नाक हांव परत फुडें व्हरता. मॅडम प्रितम, तुमचे कडेन जेन्ना आमी येता तेन्ना सगळ्यान पयलीं म्हणजे प्रत्येकाक एक वेगळी आपली ओन स्टायल आसता. दुसरें म्हणजे आमी गोंयकार, गोंयचो मनीस नुस्तें खावंक सोदता, गोंयच्या मनशाक शीत जाय, गोंयच्या मनशाक सोय जायी. ती सोय केन्ना केन्ना बरेच फावटी गैरसोय करता, तरी पण ताका ती सोयच जाय आसता. तेलाचे विशीं तर हांव कांय उलयच ना. ह्या सगळ्याचें जेन्ना तुमी समीकरण पळयतात, कारण म्हाका दिसता प्रत्येक स्टेटीचे मॅनेजमेंट ऑफ डायबिटीस इज डिफरंट. तेन्ना गोंयचे मनीस जर येता किंवा गोंयच्या मनशा खातीर तुमी कितें डायट एडवायस करतली? सो डायट एडवायस फॉर ऑल डायबिटीक पेशंट्स, फर्स्ट थिंग्स एक म्हणटे गोड खावप टोटल बंद करपाचें. ते मागीर तुगेली साखर आसूं, गोड आसूं नाल्यार मध आसूं, ते मोस्ट इम्पॉर्टंट. सेकंड थिंग आमी जे विसरतात ते पोर्शन कंट्रोल. पोर्शन कंट्रोल म्हणजे तुमी जे पळय खातात ते मातशें कमी प्रमाणान खावपाचें. उपाशी रावपाची गरज ना, पूण प्रमाण मातशें कमी आसपाक जाय. तिसरी गोष्ट आमी जे म्हणटात बॅलन्स डायबिटीक डायट. ते आतां खंयच्याय डायटाक एक 3 तत्वां आसतात. तेका आमी म्हणटा कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन आनी वेजिटेबल्स. जशें आमी हॉटेलांत गेले की एक मिनी थाली घेतात, तेतून भाजी इज कंपल्सरी. मागीर डायबिटीक पेशंटाक ते बटाट सोडून खंयची भाजी खाल्यार उपकारता. कूक केल्ली भाजी ना जाल्यार एक सॅलड तरी खावचें. दुसरी म्हणटे कार्बोहायड्रेट. थालीक तुका रोटी, शीत मेळटा, तेतून प्रेफरेबल उकडी तांदळाचें शीत आनी चपाती वाट्याची, म्हणजे बेश्टे मैद्याची खावपाची ना. मिक्स्ड आटा चपाती हें खूब बऱ्याक पडटा. म्हणजे जवाड नाशणी चपाती आतां रेडीमेड सुद्दां मेळटा, तेजी जर चपाती तर तुमी करून खाले जाल्यार त्यो चड बऱ्या पडटा. आतां प्रोटीन म्हणजे कितें, तुगेलें नुस्त्याक दिसाक तूं नुस्त्याचो कुडको नाल्यार चिकना कुडको नाल्यार तांतयांचें धवें, नॉट येल्लो.
सो दॅट इज रेकमेंडेड. आनी जर तूं शिवराक खाता एक दिवस जाल्यार ते दिसा तुमी कडधान्य घेवपाक जाय. गोंयकारांक जनरली कितें संवय आसा, एक आळेन घेवपाची आनी बटाट्याची कापां. सो बोथ आर बॅड फॉर डायबिटीज. कडधान्य आमी फक्त दिवाळेक आनी चवथीक दवरतात. सो दॅट मुगां गाठी आनी चण्या रोस हॅज टू बी इन द डायट ऑन अ रेग्युलर बेसीस. तें जर खालें कडधान्य. आतां जे लोकांक गोंयांत आतां खुबशे भायले लोक आसात, सो तांकां संवय ना तोंडाक खावपाची. तेणी कितें करचें, तांकां चाट खावपाची संवय आसता. सो एनी थिंग लायक काबुली चणा चाट नाल्यार मूंग स्प्राउट केले तेजी चाट एक रातची एक बोल भरून खाले, तेणी डायट शुगर कंट्रोल तुजें बरें जाता. हें जर कांयच लक्षांक उरना जाल्यार सिंपल एक अर्ली डिनर 8 पयलीं जर आमी डिनर सोंपयलें तेणे सुद्दां भरपूर बेनिफीट जाता. So your time also matters. It is not just the quantity or quality. Also the time factor is important. हेजे बरोबर इफ यू अवॉइड अननेसेसरी स्नॅकिंग. आमकां कितें आसा, केन्ना केन्ना आमी फक्त टायमपास करपाक म्हणून खाता, टीव्ही मुखार बसले कितें तरी तोंडाक उडयलें. सो अननेसेसरी स्नॅकिंग टू बी अवॉयडेड. एंड इफ यू आर वरीड अबाउट म्हणजे तुका एकदम चुरचुरीत भूक लागली कितें खावचें जाल्यार पयलीं फ्रिजांत कितें तरी एक हेल्दी स्नॅक करून रेडी दवरलो, जशें कट करून तुगेले काकडी नाल्यार गाजर विथ हुमूस फॉर एक्झाम्पल. हुमूस इज अ पेस्ट, म्हणजे ते अरेबिक कंट्रीजान तांकां मेळटा, काबुली चण्याची अशी पेस्ट करून मेळटा. इट्स लायक अ डीप. म्हणजे तशें करून तर कितें दवरलें लायक अ चाट ऑर समथींग बीच तुका भूक लागली एकदम तुवें उठून खाली, ती खूब बऱ्या पडटा. सो अननेसेसरी स्नॅकिंग इज टू बी अवॉयडेड. अच्छा, म्हणजे कितें खाता, कशें खाता आनी कशा पद्दतीन खाता तें म्हत्वाचें. डॉक्टर तेजस, आता हांव तुमकां असो प्रश्न विचारतलो जो सगळ्यां खातीर इम्पॉर्टंट, कारण आमच्या प्रत्येकाच्या लोकांच्या मनान एक वेगळे विचार आसात. म्हणजे आय टेल यू, कालच म्हाका एकट्यान फोन केलो, कारण तेजी शुगर खूब सुबेज आशिल्ली. हांवें ताका सांगलें तुजी सुबेज आसा, यू हॅव टू मॅनेज युअर डायट. मागीर ताणें घरा वचून फोन केलो, डॉक्टर खाजूर खाल्लें जाता काय म्हणून. म्हाका हालींच आनी एकट्यान सांगलें ना ना मध खाल्लें काय जायना. किंवा थोड्या बऱ्याचशा लोकांचो आय कॅन से, म्हणजे हातून एज्युकेटेड लोक सुद्दां आसात, ते म्हणटात गोड खाल्लें काय जायना, साखर खावपाक जायना. बरोबर. तिसरे थोडे आसात की ते म्हणटा की पोळी खाल्ल्या जाता, चपाती खावपाक जायना. मागीर हे तरेतरेचे लोकांचे जे समज किंवा गैरसमज आसता हाचेर मातशें तुमी विस्कटान उजवाड घालचो, कारण म्हाका दिसता ह्या कार्यक्रमाचेर जो मेन फोकस आसा तो हांगाच आसतलो. एब्सोल्युटली अग्री दोतोर. तुम्ही प्रश्न विचारलो, सगळे आज जे आयकता आमचो इंटरव्यू तांकां डॉक्टर क्लीन वच आसतलो आनी हो खूब गैरसमज आसा. तुमी जो तुमकां जो तुमच्या फ्रेंडान फोन करून विचारलो, ऑलमोस्ट एवरी डे आमकां होच प्रश्न सगळे पेशंट विचारता. तर एक गैरसमज आसा. पयलो म्हणजे रिगार्डींग चपाती आनी रायस. 2-3 हाचेर उलयतात. एक म्हणजे चपाती आनी रायस. सो लोकांक दिसता चपाती बरी, रायस बरो न्ही. सो खुबशे पेशंट येवन सांगता, दोतोर आपणें रायस बंद केला. हांव विचारता कितें खाता तूं? चपाती खाता. कितल्यो खाता? 3-4 खाता दोतोर. सो चपाती इज बेटर दॅन रायस, पुणून क्वॉन्टिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. तुमी कितें खाता आनी कितले खाता हे दोनूय इम्पॉर्टंट आसा. रायस इल्लोसो क्वॉन्टिटी खायत जाल्यार शुगर बरी मॅनेज जातली वर्सेस 4 चपाती. सो क्वॉन्टिटीचेरूय फोकस करूंक जाय. चपाती आनी रायसा मदीं दोनूय ओके, पुणून क्वॉन्टिटी इज मोर इम्पॉर्टंट. आतां रायसा बद्दलूच खूब प्रश्न येता. ब्रावन रायस, उकडे तांदूळ काय वायट, हो प्रश्न खूब विचारता. दोतोरांनी आतां उलयतना हाचेर उल्लेख केल्लो. सो हाजे मदीं हांव सांगूंक शकता, डायबिटीजाक उकडे तांदूळ सगळ्यान बरें, ताजे उपरांत ब्रावन रायस आनी ताजे उपरांत वायट रायस. पुणून ब्रावन आनी उकडे न्यूट्रिशियस वायज ब्रावन रायस इज स्लायटली बेटर. तातूंत फायबर आनी विटामिन्स मिनरल्स मातशे चड आसता. सो डायबिटीज पेशंटान ब्रावन घेवचे किंवा उकडे घेवचे, पुणून क्वॉन्टिटीचेर परत फोकस करचो. हांव जेन्ना म्हणटा हें बरें, ताजें मिनींग असो न्ही की हो बरो म्हणल्यार आपणें मातसो भरपूर घेतलो पोट भरीसर. क्वॉन्टिटी इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट. वायट रायस अवॉयड करचो. आतां चपाती मदीं सुद्दां हांव सांगूंक सोदतां, जंड्याची भाकरी, नाचण्याची भाकरी आनी गंवाची भाकरी. गंव हो सगळ्यान आउट ऑफ द 3 विल बी बॅड फॉर डायबिटीज. सो भाकरी सुद्दां डॉक्टरान सांगिल्ल्या प्रमाणे मिक्स करून, पिठा मिक्स करून मल्टीग्रेन चपाती खावची, किंवा तातल्या हातून नाचणी आनी जोनरो आनी नाचणी, दीज आर कॉल्ड मिलेट्स. मिलेट्स आर बेटर एज कम्पेर्ड टू तांदूळ आनी गंव आनी तांदूळ. सो हाची भाकरी करून खावची. आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमी विचारला ते गोड, जॅगरी किंवा हनी आनी शुगर. लक्षांत दवरा, जॅगरी इज ऑलमोस्ट 70 to 80% शुगर. ती मातशी प्युरिफाय केली, तातूंचे बाकीचे सगळे मिनरल्स, विटामिन्स काडले की उरता ती शुगर. सो जॅगरी इज ऑल्सो बॅड फॉर डायबिटीज. डायबिटीज पेशंटान हनी जावं, जॅगरी जावं, शुगर जावं अवॉयड करूंक जाय. हालीं आनी एक प्रश्न विचारतात, ऑर्गेनीक जॅगरी.
तो विचारता ताकाच खबर आसना ऑर्गेनीक हाजें कितें मिनींग. ऑर्गेनीक म्हणजे तातूंत फर्टिलायझर केमिकल्स वापरूंक ना, तातूंत नॅचरल फर्टिलायझर वापरल्या, पूण शुगर क्वॉन्टिटी जॅगरीन सेम आसतली. बरोबर. सो ऑल टायप ऑफ जॅगरी शूड बी अवॉयडेड. हनी शूड बी गोड मध अवॉयड करूंक जाय. जोनरो नाचणी मातशी बरी, वायट उकडे तांदूळ मातशे बरे, चपाती रायस अवॉयड करूंक जाय. पूण फायनली व्हेरी इम्पॉर्टंट इज ऑल्सो द क्वॉन्टिटी. कितें खाता क्वॉन्टिटी सारकें लिमिटेड क्वॉन्टिटी आसूंक जाय, जे तुमकां तुमचो डायबिटॉलॉजिस्ट किंवा तुमचे डायटिशियन एक्झॅक्ट क्वॉन्टिटी कितली ती सांगतले. बरोबर. मागीर एक खूब म्हत्वाचो प्रश्न आशिल्लो, त्याच्या पेक्षा हांव म्हणा की खूब म्हत्वाचें उत्तर आशिल्लें. सगळ्यां खातीर इक्वली म्हत्वाचें, इम्पॉर्टंट आनी सगळ्यांक खबर आसपाक जाय आपूण कितें खावपाक जाय आनी कितें खावपाक जायना. डॉक्टर, केन्ना केन्ना अशें आमी जेन्ना आमचो सिजन चलता तेन्ना मदींच एक आंब्याचो सिजन येता, म्हणजे हांव गोंयकारां खातीर सांगता. मागीर तेन्ना तो थोडेशे येना, आज अर्दो मानकुराद खालो, नाल्यार अर्दे हें खालें, अशे तरेतरेचे लोक डिफरंट. मागीर ते लोक तांचे म्हणजे मानकुराद खावं काय मालगेस खावं, हो खावं काय तो खावं, अशे प्रश्न विचारतात. तेन्ना वॉट इज युअर टेक? आनी फ्रूट जर खावप जाल्यार खंयचे फ्रुट्स खावप, केन्ना खावप, कशें खावप? स्ट्रेट. हो प्रश्न आमकां खुबदां आमचे जे दुयेंत येता ते विचारता की फळां खावपाची काय ना, कित्याक तातूंतय खूब गैरसमज आसा. आनी हांव सांगूंक शकता की डायबिटीजान जेन्ना आमी आहार म्हणटा तो इट हॅज टू बी बॅलन्स्ड डायट, म्हणल्यार आमी संतुलीत आहार म्हणटात. आनी तातूंत जे विटामिन्स आसा, मिनरल्स आसा, ताका आमी मायक्रो न्युट्रियंट म्हणटा, ते खूब म्हत्वाचे. आनी ते फळांनी सगळ्यान चड प्रमाणान विटामिन्स मिनरल्स जे आसता, जे मायक्रो न्युट्रियंट, सो फळां आमच्या आहारान आसूंकूच जाय. आतां खंयची खावपाची तातूंत आसता, कित्याक आमचे कडेन खूब चॉयस आसा आतां. सो तातूंत एक कॉन्सेप्ट आसा ताका आमी म्हणटा ग्लायसेमीक इंडेक्स. हो एक समजूंक जाय. ग्लायसेमीक इंडेक्स म्हणल्यार आमी खंयच्याय खाद्य पदार्थाची तुलना साखरी कडेन करता. साखर म्हणल्यार प्युअर ग्लुकोज. सो प्युअर ग्लुकोज 100%. सो 0 to 100, 0 ते 100 पर्यंत. आनी जेन्ना 55कूय चड ग्लायसेमीक इंडेक्स आसा ताका आमी हाय म्हणटा किंवा चड आसा. आतां थोड्या फळांनी चड साखर आसता, चड गोड आसता, जे आमी सांगूंक शकता. जशें तुमी म्हणलें तातूंत एक आंबो आसा, आतेर आसा, पणस आसा, चिकू आसा आनी केळें आसा. हातूंत साखरीचो प्रमाण चड आसता. सो हें आमी केन्नाच खावचें अशें ना, पूण कमी प्रमाणान खावंक जाय, वा जाता तितलें टाळूंक जाय. सो बरी खंयची फळां जातून ग्लायसेमीक इंडेक्स कमी आसा. आनी तातूंत आमकां खूब चॉयस आसा पळोवंक गेल्यार. एप्पल, पोपाय, थोड्यो शिरो, दाळीम, पेर्स, पेरू, संत्र, सिट्रस फ्रुट्स, मोसंबी, आतां आवाकाडो म्हणटा आमी, बेरीज, स्ट्रॉबेरी, चेरी, ह्यातूनय ग्लायसेमीक इंडेक्स कमी आसा. आनी तातूंत खूब एंटी ऑक्सिडंट्स आसता. मेन म्हणल्यार 2 गजाली आमी लक्षांत दवरूंक जाय. सो चड प्रमाणान समज आमी लो ग्लायसेमीक इंडेक्स फ्रूट खाले, एकूच जालें तें. कमी प्रमाणान आमी हाय ग्लायसेमीक इंडेक्स फ्रूट खाले जाल्यारूय चलता. सो वी हॅव टू डू बॅलन्सिंग. आनी एक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार फ्रूट ज्यूस, म्हणल्यार फळाचो ज्यूस जो करता तो आमी अवॉयड करूंक जाय. कित्याक एक ज्यूस करपाक 2-3 फळां वता. आनी मेन म्हणल्यार तातूंतलो फायबर वता. फायबर गेलो काय साखरीचे जी सर्ज आसा, जी वाड आसा, ती जप करून जाता. सो त्या खातीर फ्रूट ज्यूस पॅकेटांतलो तर अवॉयड करूंकूच जाय. इवन फ्रेश फ्रूट ज्यूस जे आमी म्हणटा, जे घरा पासून केले, ते जाता तितले टाळूंक जाय. सो डॉक्टर, म्हाका दिसता एक म्हत्वाच्या विशया कडेन आमी तितक्याच गंभीरतेन पळयलें, बरीचशी मोलादीक म्हायती दिली. म्हाका दिसता कन्क्लूड करच्या पयलीं म्हाका दिसता रादर दॅन गोईंग फॉर वन क्वेश्चन, एक रॅपीड फायर रावंड म्हणून हांव एक फटाफट घेता. मॅडम, वॉट इज युअर रिकमेंडेशन ऑन एक्सरसाइज? जस्ट म्हणजे few seconds you have. Yeah, exercise 45 minutes compulsory, whether you are diabetic, non-diabetic, at least 5 days a week. It is what I call एक बाण 4 शिकार. त्याने तुगे डायबिटीज बरी उरता, प्रेशर बरी उरता, कोलेस्ट्रॉल बरी उरता आनी स्ट्रेस लेवल सामके कमी उरतात. म्हणटकीर तुगे ना जाल्यार तुका डायबिटीज जावची ना, आनी आसा जाल्यार बरी कंट्रोलान येतली. बरें सर. तेजस सर, तुमकां why you recommend screening and what are the complications possible? वेदर डायबिटीज रिवर्सिबल ते तुम्ही ऑलरेडी सांगला. आणि म्हणजे हाचेर तुम्ही एक जस्ट म्हणजे फटाफट जशें ताणें बाण मारलें तें फटाफट तुम्ही बाण मारा. ओके. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट स्क्रिनींग बद्दल, जशें हांवें पयलीं म्हणिल्लें डायबिटीज सायलंट किलर, तेजी कॉम्प्लिकेशन सुद्दां सायलंट जाता. दोळ्यान डॅमेज रेटायनोपॅथी म्हणटात, किडनी डॅमेज नेफ्रोपॅथी म्हणटा, आमकां कळच ना जो मेरेन आमी ताजें टेस्ट करिना. सो सगळ्या पेशंटांक आमी रेकमेंड करता टायप 1 जाका आसा ताणें 5 वर्सां उपरांत, जेन्ना डायग्नोसीस जालें ताजे उपरांत 5 वर्सां स्क्रिनींग स्टार्ट करची फॉर आय डॅमेज, रेटायनोपॅथी, किडनी डॅमेज, नेफ्रोपॅथी आनी नर्व डॅमेज, न्युरोपॅथी, आनी ती एवरी इयर करची. आनी जाका टायप 2 डायबिटीज आसा ताणें रायट फ्रॉम डे 1 डायग्नोसीस जाल्यार तेन्नाच्यान एवरी इयर ह्यो टेस्ट करून घेवच्यो. बरं. डॉक्टर वैभव, लास्ट अँड फायनल क्वेश्चन टू
इज देर एनी चेंजीस विच हॅव अकर्ड इन युअर ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकींग एंड मॅनेजमेंट म्हणजे तुमची आज पर्यंत जी मॅनेजमेंटा खातीर एक आमचे मेटफॉर्मेन आशिल्ले किंवा आनी कितें आशिल्लें तीच पद्दत आजूय आसा काय कितें तरी तुमच्या ह्या क्षेत्रांत नवें जाल्यार थोडक्यान आमकां सांगा कितें नवें जालां. सो नवें म्हणल्यार डायबिटीजान आतां खुबशीं वखदां आयल्या. प्रत्येक दिसा आमी पळयता की नवीं नवीं वखदां एड जाता. पूण मेन आमचे जे विचार चेंज जाला की जेन्ना आमी शिकताले आमी म्हणटाले डायबिटीज एक प्रोग्रेसीव दुयेंस म्हणजे ते फक्त फुडें वता. आनी आतां आमकां कळ्ळा की डायबिटीज जशें फुडें वता तशें फाटीं वचूंक शकता म्हणजे ताका आमी रिवर्सल म्हणटा. सो जेन्ना नवीच डायबिटीज जाता टायप 2 डायबिटीज तेन्ना सारके प्रयत्न घेतले, व्यायाम केलो, आहार घेतलो, वजन कमी केलें जाल्यार ती डायबिटीज फाटीं सरूंक शकता. थोडक्यान म्हणल्यार जर आमी चुकीच्या ट्रेनीर चडले जाल्यार जाता तितले बेगीन देवंक जाय, मागीर आमी फाटीं येवपाक बेगीन पावता. बरें आसा. म्हाका दिसता डॉक्टर तुमी बऱ्याच शब्दांनी आमकां हें वेवस्थीत समजावन सांगलें. तुमी तिगय खरें म्हणजे लिडींग प्रॅक्टिशनर सामके बिजी तरी पण ह्या विशयाचे गंभीरता वळखून तुमी स्टुडियोन आयले, तुमचे मोलादीक विचार मांडले, तुमचो वेळ आमच्या खातीर दिलो त्या खातीर प्रुडंट मिडियाच्या वतीन हांव तुमच्या सगळ्यांचे काळजांतसावन आभारी आसा. आनी तुमचो अशें सहकार्य आमकां अशें जाका लागून हो मॅसेज जो आसा हो लोकां पर्यंत पावतलो अशी आमी आस बाळगिता. आनी आयची कार्यावळ सोंपयतना तुमकां तिगांयकय आनी आमचे सगळे पळोवपी आसा तुमकांय बी काळजांतसावन देव बरें करूं. नमस्कार.